네, 그누비러비야. आयच्या मिसाची ते सवाये परियासाद बळक जुजुक अर्गामी स्थितात क्रिस्टल डॅफ्नी मोतेरो अच्या जल्मा दिसाक पूजा जालन जूलियट डिसोजा सॅनविट मेरी डिसोजा आणि कुटुंब अपोलिन डिसोजा वलेरियन सल्डाना शेरन लोबो मायकल डिसोजा वेलंकनी मायक मिस पेटेता प्रतिक्रिया देवसोद मिस तितात जसिंता रेबेलो टॅल्किन रोड्रिगस बऱ्या भलायकी खातीर कुटुंबांतल्या सरल्या सरात्म्या बसून मिस दितात वलेरियन सल्डाना जेरोम आनी मार्सेल डिसोजा आत्म्या मिस दितात पियूस विना डिसोजा बॉम्बे फिलोमिना आनी लुईस ओलिवेराच्या आत्म्या मिस दितात ट्रिजा ओलिवेरा हॅरी सिक्वेरा मिसेस डॉटी रोवन आनी रोशनी सिक्वेरांच्या आत्म्या बसून मिस दितात ऑल्विन किरण डिसोजा अर्गा मिस दितात बळका जेजूच्या मानाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत देव दाविदा लागीं करार कर म्हणटा हांव तुजो बापोय जातलो आनी तूं म्हजो पूत जातलो हांव तुजो बापोय जातलो आनी तूं म्हजो पूत जातलो म्हज्या मोगाळ इश्टानो अरियेकली आमी पवित्रान घेतली हांगा आसा आनी अरियेकली पवित्रान घेतली आमी देवाची भुरगीं जाल्या ताका सांग पावलो म्हणटा आनी मुखार आमी गुलाम न्हय बगार क्रिस्तादय ताच्या राजवडकेचे वारेसदार आमी ताची भुरगीं दू या पूत पूण सवाल अशें आसा की देव सदांच आमचो बापय जावन रावता देव सदांच आमचो बापय जावन रावता पूण आमी ताची भुरगीं जावन रावल्या गी म्हणलें या ताचो पूत या ताची धूव जावन हांव म्हजें जिवीत हांव जियेलां गी म्हणलें एक सवाल आतां आमी जोडया दोळे आमी धांपया आमकांच आमी विसरया देवान दिलें वर्तें देणें जावन आसा ताचो पूत जावचें ताचें धूव जावचें जर हांव अशें जियेलां गी
आमचे उणेपण ओळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव पत्की सर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मोसुगुनी हांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायटांतून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून भगीर सदां संकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करप प्रार्थना मागता. सर पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सोम्या जेजू वेगी वेगी ये तडव करी नाका. तुझ्या दयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसाव. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांत तेर दी आनी ती तुज्या संतोषान ती भर. जो देवा बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. दावीद राय आपल्या रावलेरांत रावूंक लागलो आनी सर्वेस्पोरान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मानांत हावन विशेव दिलो तेन्ना रायान नातान प्रवादियाक म्हणलें, पळय हांव देवदार रुखाडाच्या रावलेरांत जियेता, पूण देवाची सोडल्या पेट एका तंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजें सवय आसा. पूण ते राती सर्वेस्पोराचें उतर नातानाक आयलें, वस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. तूं सरोवाच्या मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवय आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानांचो तुज्या दोळ्या मुखार नास केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशाच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायेलाचेर न्याय करतांक नेमले त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पोर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस भरून तूं तुज्या पुर्वजा सवें विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततेंतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातेल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजें सिंहासन सासनाक तकतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुझी दया
तुझ्या विश्वासीपणाची बुनियाद सरकार तुवें घालतो तुझी दया सर्वेस पुरा सदा काळ दयानानी वागंतलो हांवें विंचून काडलेल्या सोवे हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला तुजी संतत सासनाक स्थापीत करतलो सदा सर्वदा बाळटा तसले सिंहासन तुका दितलो तुझी दया सर्वेस पुरा सदा काळ दयानानी वागंतलो तुझी दया सर्वेस पुरा सदा काळ दयानानी वागंतलो Alleluia, 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 alleluia. उद्धार सोम्या तुझी सदा वार्ता सासनीची दिता सुगी वाटे मुसवाट पंका जिने कागा दिता Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ जो हंसो बापोय जाकारी पवित्र आत्म्यान भरलो आणि प्रावाद करण म्हणा लागलो सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणे आपले परजेची भेट केली आणि तिका सुटका दिली ताणे आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवतो सोडवंदार आमचे खातीर उठयला जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भगवंत प्रावाद्य मुखां ताणें बसयलेलें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर्व शक्तींतली आदार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो हेंच तें परमान उक्त्यान ताणें सपूत घालून आमच्या बापा अब्रामा लागीं केल्लें सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां बियावने ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर आनी तुका बाळा परमोनाचो प्रवादी म्हणटले सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय पदकाच्या बोक्सेन्या वरवीं लाभची सोडवून ताच्या परजेक तूं कळीत करतलोय अधिक मोवाळ काकुळत आमच्या देवाची उन्नतीतावन सूर्यो आमचे वयर उदेशी करची अंधकारांत आनी मरणा सावळेंत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक
पावलां आमची समाधानाचे वाटेर चलोवन व्हरच्याक. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आनी थोड्याच घंट्यांनी या थोड्याच वेळांनी सोम्याचो जल्मा दीस संभ्रमच्या ह्या पवित्र वेळार पवी सभा भो आपणाच्या ग्रेस्तकायेन बरोवन आमकां ही वाचपां दितात. हाची दोनी वाचपां फाल्यांच्या फेस्ताक एक तयाराय जावन आमकां दिल्यांत. म्हज्या मोगाळ इश्टानो जाकारी जो हांव सो बापय दुबावांत आसलो भावार्थांत बदलोवन जिविताचे नवसरणी ताचे थंय जाता. आमच्या सालत्या जिवितांत जर आमी आमकांच पळयलें तर दुबाव हर एकल्या मनशाक आसा. आमी कितेंय करतना इल्लो दुबाव आमकां आसा, हें जाता गे ना गे, काले विस्ताना हें जाता हें जाता गे ना गे म्हणलो दुबाव आमच्या मतींत सदांच आसा. पूण हो दुबाव जावन दवरलो तर जिवितांत बदलावान येना. देर विल बी नो रिफॉर्मेशन ऑर चेंज. जिवितांत बदलावान येना. दुबाव भावार्थ जाता तर आमच्या जिवितांत बदलावान येता. हेंच आयच्या दोनी वाचपान आमकां आयकोंक मेळटा. आनी आपणाचो दुबाव बदलून भावार्थ जाता आसतना जाकारी एक क्रांतिकारी या रेवोल्युशनरी एक गीत गायता, एक जैताचें गीत गायता. ताकाच जेन्ना आमचो दुबाव सोडून कालत्या काळजान बऱ्या मनान देवा लागीं आमी वेता आसतना तो आमकां पवित्र आत्म्यान भरता आनी आमकां घट करता. हेंच आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, 3 संगती आयच्या वांजेलांत आमी पळयवेत. पयलें जो हांव सो बापय जाकारी पयलें उगडापण करता. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव ताणें मनशाक भेट करची वेळ लागीं आयल्या. म्हज्या मोगाळ इश्टानो भावानो, केदें व्हडलें भाग म्हजें आनी तुजें, केदें व्हडलें भाग म्हजें आनी तुजें. आमकां रसल्या देवान आमकां भेट करूंक येवचें. हें ऑपोजीट जायचें आसलें. आमी देवाक भेट करूंक वचचें आसलें, भागार देव आमकां भेट करूंक वता. ताकाच आयच्या पयल्या वाचपान म्हणटा, हांव तुजो बापोय, तुमी म्हजीं भुरगीं. हांव तुजो बापोय, तुमी म्हजीं भुरगीं. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, खंयच्या धर्मांत हांव हर एक पटी म्हणटा, खंयच्या धर्मांत देव लोकांची भेट करूंक येता ना. खंयच्या धर्मांत आमी पळोवंक येना. पूण आमकां रसल्या रसलो देव आमकां भेट करूंक येता. कित्याक? आमचें उणेपण दाखोवंक गी ना, आमचें उणेपण दाखोवंक न्ही. बगार आमकां सोडवण दिवंक, आमकां राखूंक, आमकां सांबाळूंक. ताकाच देवाचो राग थोड्याच काळा जाल्यार ताची काकुळट संसार सरा पर्यंत, इट एंड्योर्स फॉर एवर. देवाचो मोग सदांच बळटा. कित्याक आमी ताच्या मोगाचीं फळां जावन आसात. आमी ताच्या मोगाचीं फळां जावन आसात. पळया, तुमचीं भुरगीं आसात न्ही गी, तुमचीं भुरगीं आसात, तुमच्या मोगाचीं फळां जावन आसात. तांणी कितलेंय सूख केल्यार तांकां तुमी बक्षितात, ताचो तुमी मोग करतात, ताका तुमी सांडिनात. सांडटात गी ना, तुमी सांडिनात. तर आमचो देव आमचो कितलो मोग करूंक पुरो? त्या त्रिंददेच्या मोगांत जल्मली आमी जावन आसा. त्या त्रिंददेच्या मोगांत उपजल्ली आमी जावन आसा. आनी जेन्ना आमी ताचे तोंड पयस वेता आसतना तो आमच्या फाटल्यान येता. आनी हें जावन आसा आयच्या पयल्या भागांत आमी आयकता,
जाकारी म्हणटा जे कितें बसोवणी देवान अब्रामाक केल्या, जे कितें बसोवणी दाविदाक केल्या, जे कितें बसोवणी मोइजे केल्या, ती जेजू मुखांतल्यान संपूर्ण घडटा. रसनारान रसन जावन आमचे मदें येवची ती पवित्र घडी आनी आमी संभ्रमोंक वेता. कित्याक म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, कित्याक ही सोडवण आमी परत त्या पवित्रपणांत जियोंक, आमी परत त्या नितीवंतपणांत जियोंक, आमी परत त्या देवपिरांतेंत जियोंक. इन्सायच्या पयल्या भागाच्या 11 उतरां आसात. त्या पवित्रपणांत, त्या नितीवंतपणांत आनी त्या देवपिरांत. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही 3 उतरां आसात न्ही गी, पवित्रपण, नितीवंतपण आनी देवपिरांत. आमच्या जिवितांत जाय अशी भोव गरजेची व्हॅल्यूज ह्या संगती. कित्याक हे 3 संगती आमकां मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी या नैतीक अधिकार दिता, आमकां मॉरल पावर दिता. जर तुमच्या लागीं या म्हज्या लागीं 3 संगती आसा तर पवित्रपण, नितीवंतपण आनी देवबिरांत, तुमच्या कुटुंबांत तुमी धैर्यान रावूंक जाता. तुमच्या समाजांत आमी धैर्यान रावूंक जाता. ह्या संवसाराच्या खंयच्याय संगते मुखार आमी धैर्यान रावूंक जाता. तेंच सांजू हांव करता सांता भक्तांनी केलें. सांजू हांवें कितें म्हळें हेरोद्र्याक, तूं हें करचें सारकें न्ही, हाका जाय मॉरल पावर. हें सांगूंक उतर आमकां नैतीक हक्क आसा जे दोदाळा मा जाता. जर एकलो मनीस नैतीक हक्क वगडायता ताचे लागीं धैर्य आसना, तो भियेता. कोणाक? संवसाराक, देवाक न्ही. त्या पासून देव सोडवण करूंक येता आमकां ताच्या उदंड काकुलतीन आनी उदंड मोगान परत त्या पवित्रपणान आनी त्या नितीवंतपणान आनी त्या विरांतेन आमी जियोवच्याक. दुसऱ्या भागांत कितें घडटा? आपणाच्या पुता विशयांत तो सांगता. येदो मुसोर दुबावान आशिल्लो जाकारी धैर्यान सांगता, म्हज्या बाळा, तूं फामाद श्रेश्ठ प्रवादी जातलो. इंस उतरां जेजूनी म्हळें, कितें म्हळें? स्त्रियेंत जल्मल्या पैकी जुवांव तसलो दुसरो प्रवादी, श्रेश्ठ प्रवादी ना. कितें करता? देवाची वाट तो तयार करता. आनी आख्रेक देवाच्या जल्मा विशयी तो सांगता. जेजू जल्मतलो, तो देव आमकां सोडवण करूंक येतलो, एक उसवाड तो जावन येतलो आनी आमकां आमच्या पथकाच्या संकलितान, खोटेपणाच्या संकलितान आमकां सोडयतलो. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हें खंतर एका रितीचें जैताचें गायन जावन आसा. तर आनी थोड्याच वेळान क्रिस्ताचें जल्म संभ्रमच्या वेळार आमी कितें करयेत? आमी कशें क्रिस्ताचें जल्म आमी संभ्रमेत? म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता आनी जी कोण म्हाका आयकतात हांव धैर्यान सांगता, आज आमी आमच्या न्हिदेंतावन उठोवंक जाय. आमी आमच्या दुबावी न्हिदेंतावन उठोवंक जाय. वी हॅव टू वेक अप टुडे. आज आमी उठोवंक जाय. जर तर आमच्या भावार्थांत आमी शेळमेल्या तर देवाची सोडवणेची रूस आमकां कळची ना. तो देव ह्या संवसाराक कित्याक आयला आनी कित्याक आमी आसा म्हणल्या त्या मिसावाचो अर्थ म्हाका आनी तुमकां बिलकूल कळचो ना. त्या पासून आज आमी आमच्या त्या शेळमेल्ल्या भावार्थांतून उठोवंक जाय. वी नीड टू वेक अप टुडे. नातल्यार आमी तांच्या भशेन ह्या संवसारा भशेन जियोंक जियेतले. हांव दुसरें, आमचे थंय नैतीक हक्क आसाचे. दुसरें, आमचे थंय नैतीक हक्क आसाचे. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांव आज एका रितीच्या बेजारायनय सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय नैतीक हक्क ना, तुमचे थंय नैतीक हक्क ना. क्रिसमस फेस्त सोम्याच्या मोगाची, सोम्याच्या काकुलतेची रूच दिवचें फेस्त.
क्रिसमस फेस्त सोम्याचे जनन ह्या संवसाराक कळीत करचे फेस्त. क्रिसमस फेस्त सोमी आमच्या पासून ह्या संवसाराक आयला, आमकां सोडवून दिवंक आयला. ह्या संवसारांत भोव अपुरू बायेचे एक मिस्तेर जावन आसा म्हणून आमच्या जिविता मुखांत सांगचे एक फेस्त जावन आसा. आज असली परिस्थिती म्हाका आनी तुमकां आयल्या काय, म्हजोच भाव जावंक पुरो या तुमचीच भयण जावंक पुरो, तिका कितेंय घडटा आसतना तें सूख म्हणून सांगूंक, ताका तें कितें वायट घडटा तें सूख म्हणून सांगूंक रावून त्या संवसारा विरोध, ह्या संवसाराच्या प्रभुत्वा विरोध, ह्या राजकीय फुडाऱ्या विरोध उबे रावून म्हाका सांगूंक आज हे नैतीक हक्क आमी वगडायला. When we lose the moral responsibility and moral power, we will not able to stand against the forces of this world. आमचे ते नैतीक हक्क सुकताना आमी ह्या संवसारांत उबे रावून झुजोंक जायना. हे क्रिसमस जावन आसा फेस्त नितीचें, पवित्रपणाचें आनी देवबिरांतेचें. आज तें आमच्या जिवितांत जाय. ताकाच हांवें म्हळें आमी आमच्या भावार्थांत जागो जावंक जाय. आमी आमच्या भावार्थांत जागो जावंक जाय. आज क्रिसमस म्हज्या मंगाळ भाव भयणो दुकरा मासाचो स्वाद दिवच्याक न्ही. हांव तुमकां सांगता, दुकरा मासाचो स्वाद दिवच्या खातीर न्ही. क्रिसमस जावन आसा क्रिस्ताच्या मोगाचो आनी क्रिस्ताच्या त्यागाचो. आमी आमच्या जिविता मुखांत, आमच्या पयल्या आमच्या कुटुंबा जिवितांत, उपरांत ह्या समाजाक दिवचें तें मिसांव म्हाका आनी तुका आसा. आज क्रिसमस कुस्वाराचो रोस दिवचें न्ही. आज क्रिसमस एक संभ्रम जावन आसा. आमी आमच्या जिविता मुखांत अन्येकल्याच्या जिवितांत रोस दिवचें एक फेस्त जावन आमी आचरण करूंक जाय. आनी जे कितें आमी क्रिसमस संभ्रमोंक फाल्यां आमी फुडें वेता तें जावं जाय अन्येकल्याच्या जिवितांत हांवें उजवाड जावचें. ताकाच तुमी म्हणटा तुमी जावन आसात ह्या संवसाराचे उजवाड, तुमी जावन आसात ह्या संवसाराची रूस मीठ. तुमी नखेत्र पळयलां, ते नखेत्राचो बल्ब पालू वतना ते नखेत्र ताका वॅल्यू ना. पूण आमी एका नखेत्रा फाटल्यान येता, तो जावन आसा सोमी जेजू. तो उजवाड सदांच परजळटा आनी तो उजवाड आज आमकां दिवंक आयची वाचपां आमकां आपोवन दितात. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, ह्या पवित्र वेळार आमी आसता आसतना ही पवित्र वाचपां आमकां दिल्यांत पयलें आमच्या भावार्थांत आमी उठोवंक जाय. आमचे ते नैतीक हक्क आसूंक जाय आनी आखरेक सोम्याचो स्वाद, सोम्याचो मोग आमी हेरांक दिवंक जाय. हेंच मागणें आमचें जावन दी आनी हेच आमी ह्या वेळार आमी मागया. पुरितायच्या भरत्या दिसा आमी घेऊन आयल्या बापा, वकून दिता मोठ्या मोगान तुका, स्विकार तुका ये बापा, स्विकार तुका ये बापा. मुंडको वाचो आमच्या कष्टाचो मुंडको वाचो, वायदाकाचो फूल वावटीचो, आमच्या कष्टाचो स्वीकार करूं ये बापा. बदल रक्तामासान क्रिस्ताचा स्वीकार करूं ये बापा. ये
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेत्या पयसुबेच्या दावाक सवेस्पर मानून घे. कणवळ्या बापा, आमी तुका ओपून दिता ती तेणी मैपासान मानून घे आनी पवित्रात्म्या उदेशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतले वरवीं आमची पातकां धुवन वसूं आनी आमचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची महिमा नितळ काळजांनी भोगोवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदितर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रावादांनी परगटलें. उतरावरती मोगान अवंकार मायेन ताका सांबाळलो. जो हांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलीं. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाकणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या सदळबरां संगती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस पोरतू सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका चे सर्वेस पोराचें नांव येता ताका चे सर्गी तुका चे. ह्या पवित्र वेळार सर्व आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या एकल्या सन्यांक आमी भेटोवन दिवया. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबा तसो गुट परगटुया. सुमीचे सुमेलो, सुमीचे सुमेलो, सुमीचे सुजीवा जाला. हो भावा तसो गुट आमी परगटा जेजू बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोबून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा
पिटर पावल आमच्या गवळी बाबा सगळ्या या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोबसो धोरण मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परसळीत मोगा मळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती सांजुजे ती सोपोती वागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळे तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडोंदराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपुनी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारान जावं तशींची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेच बरा सर वायटांतली आमकां निवार दया कोण ह्या जिवितां सवस काय आमकां ती सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोवशा नत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकोलतीन सर पदकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो माया मोग असो आनी एकवट असो गुरजो आनी एकामेका शांती दिया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन Dugin tupau maka Jesu Golia Itu jivit maka Jesu Krista kerja Dugin tupau
खरेच जीवित आमचे खरे मित्रत्वेचे पुनर्जीवन पण कीर्तन आमच्या बरोबरचे तेने ख्रिस्तायाचे जेजू गोड्या बोऱ्या ही तो जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता करया गयेन तूं पाव म्हाका जेजू गोड्या बोऱ्या ही तूं जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता करया गयेन तूं पाव म्हाका इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्परा वाकनी आपले परजेक ताणें भेट दिली दयेन तिका सोडयली प्रार्थुया महिमेवंतू आनी मोगाळा बापा तुज्या अपुट अद्भुत देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती संभ्रमोंक ताच्या येण्याच्या अत्रेकांनी ह्या दिसाच्या हर एक करणी करूंक आनी हर एक घडी सारूंक तुमचो आमकां आदार दी अशें तो आडून येता ते सर्गीची देणी संतोशान घेवंक फावो जावं हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या आयुष्य असो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा सर आमी दिंबी घालया प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवें मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सर तराच्या गजांनी तो मनशा पावलो लागून कंदवीक वयस म्हळें हांव ताका फावो जालें नेण्याऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आत्ताच्या पवित्र बाळपण आतां मनशान तांचे स गजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बळग म्हणटा कितले सर तुमकां आशिर्वाद दिता कितले सर तुका आशिर्वाद दिता म्हज्या मोगाळिस्तानो आमचे सर त्या सावा बळग जेजूच्या पांय तळा आमी समर्पया आमी प्रत्येक रितीन मागया आमच्या कुटुंबा पासत ख्रिस्ती कुटुंबा पासत त्या कुटुंबांनी क्रिस्ताचें समाधान आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ताचें पवित्रपण क्रिस्ताचें नितीवंतपण आनी देव बिरांत सदांच सासून दी म्हूण मागया आमी मागया जायतीं मोडुलीं कुटुंबां आसात जायतीं मोडुलीं कुटुंबां आसात तांच्या पासत आमी मागया हें फेस्त खरेंच रितीन सोम्याचें समाधान तांच्या जिवितान येवं दी म्हूण आमी मागया आमी मागया सर्व इवाजाना पासत
बरें काम, बरें फुडार, बरें सांगातपण ती आशेवन आसात. आमी मागया सर्व भुरग्यां पासत जायतीं भुरगीं विविध रितीच्या समस्याक ती वळख जाल्यांत. देव तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी, तांचे शिकाप शिकोवन तांकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. आमी मागया आज प्रत्येक रितीन आमच्याच कुटुंबान जावं बरो, शेजारा जावं बरो, आस्पत्रेन जावं बरो, जायतीं कश्टान आसात, पिडेन आसात. देवाची बुजोवन, देवाच्या मोगाची रूच तांकां फावो जावं दी आनी तांची पिडा गूण जावं दी म्हूण मागया. आमी मागया सर याजकां पासत, धर्मिकां पासत देवान दिलें तें मिसांव बऱ्या रितीन सांबाळून क्रिस्ताक सारक्या रितीन लोकांक फावो करून लोकांचो भावार्थ सोडोवंक वावर करून तांकां देव कृपेनी भरून दिवं मागया. आमची सवा सांगात आमी मागया. हे बघ येवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाच्या पितरान उगडपी केल्ली आसता आनी तुजो अभ्यासावन दिवकलो आसता. तुका बातयेन उलो म्हटलेल्या सकटान दयेन आयक आनी तुज्या अभ्यासावानी बर. आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, नामान मरे कृपेन मरले, सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आमचे मागणे, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आमचे मागणे, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका जेजू बाळकाचे मागणे आमी मागया. हे आजाबाच्या जेजू बाळका आमचे बेजार काळजाचेर एक आगोल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे म्हाका पडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार संदी आनी इतल्या यात्रेकार मागची कृपा आमकां दिवन दी. खाड आमचे वयले सर कस आनी रासपण तुजे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ले सर उपकार आमी नियाळया. प्रत्येक रितीन ह्या कोविड टायमार जेजू बाळकान आमकां राखला. परत आमच्या कुटुंबा सांगाता हे क्रिसमस फेस्त आचरण करूंक ताणें आमकां फावो केला. सांगाता आमी मागया. हे बहुदार बळो जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दाय केले देवडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकोल ती आमी वर्णितल्या. तुजो आनवसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबाच्या इमाचे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सर आमी उबे रावया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवन आमची तकली भागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयत तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. मोगाच्या न्हू तुमकां तुमच्या कुटुंबांतल्या सर सान्यांक जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची शुभाशय फेस्ताची शुभाशय हांव तुमकां पाठयतां.
तसो जेजो तुमच्या कुटुंबान जल्मून येवन दी, तुमचें कुटुंब पवित्र करून दी म्हूण आनी तें समाधान दिवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. हॅव अ नायस डे. Lord Jesus, namaan tuka, rau tuang che senggi seta. Lord Jesus, benden tuka, atani seta serbeta. Murni kushi tu servolo. Suse Bapa Azale Satu